मुंबई लालबागचा राजा आणि हेर मोठमोठ्या गणपती मंडळांनी लोकांक गणपतीचे दर्शन घेतना अक्षरशः ओढून काढतात, धुकलून घालतात हे आम्ही पळयलां। मात गोंयांतूय अशें जाता काय? आनी तेंय बीन गणेशोत्सव मंडळांच्या सॉर्तींग खातीर? तुमी म्हणटले आमी कितें उलयता काय म्हूण, पूण हय, आतां आमी तुमकां जें दृश्य दाखयतले तें पळयले उपरांत तुमचोय विश्वास बसतलो। ताचें जालें अशें की आयतारा केपेंच्या फामाद गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकपाचो शुभारंभ जालो। केपेंच्यो सर्ती म्हळ्यार गोंयभर आनी गोंया भायरूय फामाद। लाखांच्यो गाडयो मेळून कोट्यांचे इनामां। आयतारा सर्ती घेवपाचे पयलेच दिसा हजारांनी लोक केप्यां पावले। गर्दी हाताभायर गेली। जो तो वाट मेळटा थंयच्यान घुसपाक लागलो। निमणे पुलिसांनी एकेकल्याक शेवटून कशे भायर मारले ते पळयात। मात ह्या सगळ्या वेल्यान साबार प्रस्न उप्रासतात। जर मंडळ कोट्यांनी रुपयांची इनामां दवरता आसत आनी दर वर्सा सर्ती खातीर गर्दी जाता आसत जाल्यार ते खातीरची व्यवस्था आसप कोणाची जबाबदारी? ही घाळपणां गणेशोत्सव मंडळांची काय सरकारी यंत्रणांची? अचकीत परिस्थिती उद्भवले उपरांत धांवसरो केलो आनी तातूंत कितें दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण? सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनीक गणेशोत्सवाची संकल्पना सुरू केली। मात आतां काय अपवाद सोडले जाल्यार सार्वजनीक गणेशोत्सवाक पुरायपणान बाजारीकरणाचें स्वरूप आयलां आनी ताचेंच हें पडबिंब। केपेंच्यान गौरेश सत्रकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।